आता आमकां एक आश्वासन आसा आनी गॅरंटी आसा आनी म्हाका दिसता आमचो MLA आलेक्स सिकेरा ताका मिनिस्टरचे पदवी मेळटा आनी तो एनवायरमेंट मिनिस्टर बी आसा म्हणटच एनवायरमेंटाची काळजी घेवपा पासत एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करपा पासत आता जेन्ना आमचे लोटलेलो गांवचो लोक रस्त्यार येतलो आपली शेत पुरयता तेन्नाय हांव मागता आलेक्स सिकेराक एनवायरमेंट मिनिस्टराक ताणें लोकां बरोबर वादी घेवन ना तर लोकां बरोबर त्या रस्त्याचेर हो पूल शेत कवर करतलो तेन्ना लोकां बरोबर रावचे कित्याक तेन्ना कोर्स राखवण करी MLA बीन तर थिंगा रावन आख्खे गोंयची जनतेक सांगूंक सोदताले कोर्स राखवण आतांय हो कोर्च्या खातीर हो आमचो पूल जावपा आहा शेत पुरोवन लोकांची घरां काबार करून म्हणून आमची मागणी एकूच आमी ओगी रावपाना आमकां शेतांतल्यान हो पूल जालो नाका जरी लोकां खातीर पूल आहा त्या रस्त्या वयल्यान तुमी म्हणजे आहा तो पूल तुमी रिपेर करचो नाजाल्यार तुमकां हो रिपेर करून नाजाल्यार ऑल्टरनेट पूल तुमी बांदचो आम्ही हाचो सक्त विरोध करतात। आता गोयचे आणि 1 सेंटीमीटर सुद्धा जमीन आम्ही भांडवलदारा खातीर आणि वो करून कोळच्या खातीर दिवपाक तयार ना। हातून हीत गोंयकाराचे मातूय ना हे आम्ही बारीक निरीक्षण करून पळयला। आमची टेक्निकल कमिटी आसा जाचेर अभिजित बाब सगळे अभ्यास करून तुमकां सांगतले आणि पुरावे दिवन सांगतले खंय कितें चुकीचें आसा आणि कितेंच हांगा बरोबर ना। हे फक्त तांचे गैर न्ही हे सबंद गोंयचे गैर आणि हे कोळशाचे गैर आसा ते सबंद जगाचे गैर सो हे आमी मेळून आमी सगळे झगडटले हे आमी आमचे लोटलेचे आनी बोरयेचे भावाक भयणीक आयज आश्वासन दितात। हे लँड एक्विजिशन प्रोसिडींग मुखार वतले सरकाराचो ऑफिसर आसा तो आपल्या जाय ते करतलो जाल्यार सुद्धा लोक हे सुप्रीम कोर्ट पर्यंत पासून झगडटलो एक सायडीक कोर्टान पूण जमनीन आम्ही झगडटले कित्याक पीपल्स पॉवर इज सुप्रीम आणि लोक सदांच जैतवंत आसता।